मंत्री गोविंद गावडेक जाप दिवन म्हाका चिखलांत फातर मारपाचो ना। बिरसा मुंडा यात्रा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या आदेशा वयल्यान जाल्ली। मंत्री गोविंद गावडेच्या विधानांचेर सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली। फकत अधिकाऱ्यांक दोष दिव नाकात, आमदार मंत्री तितलेच जबाबदार आसा म्हणून आपाच्या फुडाऱ्यांची मंत्री गोविंद गावडेचेर टिका। रोहन खंवटे म्हणटा दुसऱ्या मंत्र्यांच्या विधानांचेर आपल्याक प्रश्न विचारप चुकीचे। मजगती मंत्री गोविंद गावडेचेर रोखडीच योग्य ती कारवाय जातली म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयले। 25 मे प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन सरकार आणि मुख्यमंत्र्याकूच टार्गेट केल्ले। कामां जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली क्लियर करपा खातीर पयशे घेतात म्हणून गंभीर आरोपूय केल्ले। गोविंद गावडेन ह्या वेळार परतून एक फावट सभापती रमेश तवडकराचेर बिरसा मुंडा यात्रे वयल्यान फार पेटयल्ले। ताचेर उलयतना सभापती रमेश तवडकरान जाप दिली। मंत्री गोविंद गावडेच्या आता मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह। मुख्यमंत्री कितली खाती सांबाळटलो काय प्रश्न मंत्री गोविंद गावडेन केलो। आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे म्हणून गोविंदाचे हे वादग्रस्त विधान। श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल लाचखोरी चलिल्ल्याचो गंभीर दावो लेगीत मंत्री गोविंद गावडेन केलो। 25 मे प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडेची आक्रमक शैलींतली ही डायलॉगबाजी पळोवपाक मेळ्ळी। ह्या फावट तर मंत्री गोविंद गावडे नांव घेनासतना आदिवासी कल्याण खात्याचो कारभार सांबाळपी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेरूच उतरांचे फार मारले। आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे अशें मंत्री गोविंद गावडेन म्हटले। सत्तरी ट्रान्सफॉर्माचेर दुरुस्तीचे काम करतना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक 20 तारखेक घडिल्ली। होंडा सत्तरी वाठारांत पावसा पयलींच्या कामा खातीर शटडावन आशिल्लो। मोल्ले सत्तरीचो चंद्रू गांवकर आनी सर्वेश गांवकर हे दोगूय होंडाच्या पोस्तवाड्यावयल्या एका ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचें काम करताले। पूण दुरुस्तीचें काम करतना दोगांकूय शॉक लागलो आनी तातूंत चंद्रू गांवकराक मरण आयलें, जाल्यार सर्वेशाक किरकोळ दुखापत जाली। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार लायट बंद आसतनाय शॉक कसो लागलो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो। ह्या पुराय प्रकाराची दखल वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान वीज खात्याच्या मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडिसाक खोलायेन चवकशी करून 48 वरां भितून अहवाल दिवपाक सांगिल्लो। पूण 48 वरां न्हय, 6 दीस जाले तरीकूय अहवाल आजून आयिल्लो ना। गोंयांत जून म्हयन्यांत पावसाच्या हंगामाक सुरवात जाता, मात मे म्हयन्यांत पावस पडपाक लागिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। कुळ्या मेटावाड्या वाठारांतल्या 107 शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसाक लागून लाखांचे लुकसाण जाले। पयलीं रानटी जनावरांक लागून शेताच्या पिकांचे लुकसाण जाताले, मात हंगाम सुरू जावच्या पयलींच पावस पडिल्ल्यान वायगण शेताची लुवणी करपाक मेळ्ळी ना। देखून सरकारान आनी संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी राक्षस मळ्ळिकेश्वर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव मार्दोळकर हाणें केल्या। गोंयांतले वेगवेगळे विशय आपणे निती आयोगाच्या बसकेंत मांडले। विकसीत गोंय 2037 ह्या संकल्पने विशीं ह्या वेळार उलोवप जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयच्या खाजन शेता विशीं निती आयोगा कडेन प्रस्ताव मांडला अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। आपापल्या राज्यांतल्यो बऱ्यो येवजण्यो तशेंच केंद्र सरकारा कडल्यान जी मजत जाय ती मागपाची संद ह्या बसकेंत मेळटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। आयतारा दिल्लीत निती आयोगाची बसका जाल्ली।
साळ न्हंय केळशी दर्याक मेळटा त्या सुवातेर म्हटल्यार बेतूल वाठारात आडकून उरिल्ली बोट जी आसा ती बेगोबेग काडची ह्या विशींचें निवेदन पत्र केळशी पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें पंचायत वांगड्यांसयत अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी रमेश गांवकर हाका सादर केली. हाचेर बेगोबेग कारवाय जातली अशें आश्वासन जिल्लो अधिकाऱ्यान दिलेलें आसा. तशेंच आमदार वेन्झी विएगासान थळाव्या समस्यांचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप लेगीत सरपंच डिक्सन वाझान ह्या वेळार केलो. बेतूल वाठारात अडकून उरिल्ली ही बोट जी आसा ती बेगोबेग काडची ह्या विशींचें निवेदन पत्र केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझ हाणें पंचायत वांगड्या सयत अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी रमेश गांवकर हाका सादर केला. हाचेर बेगोबेग कारवाय जातली अशें आश्वासन जिल्लो अधिकाऱ्यान तांकां दिलां. कोरोनाच्या नव्या प्रकाराक लागून देशात 2 दुयेंतींक मरण आयले. बंगळुरात कोरोना जाल्ल्या एका 84 वर्साच्या जाण्टेल्याक आनी ठाण्या मुंबय म्हटल्यार एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक कोरोनाक लागून मरण आयले. सगळ्यांत चड कोरोनाचे दुयेंती केरळात आसात. केरळात आतां मेरेन 430, महाराष्ट्रात 209, दिल्लीत 104, गुजरातात 83, कर्नाटकात 47, उत्तर प्रदेशात 15 आणि पश्चिम बंगालात 12 सक्रिय कोरोनाचे दुयेंती आसात. केरळ, दिल्ली आणि मुंबय शारात कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडलां. जाका लागून हो चिंतेचो विशय जावन रावला. जाल्यार फाटल्या कांय दिसांनी महाराष्ट्रात 4, केरळात 2 आणि कर्नाटकात एका कोरोना दुयेंतीक मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता. कुर्टी पंचायतीच्या वाठारात जिंगडीमळ हांगासर आदल्या सरपंचान बेकायदेशीरपणान बांदिल्ले घर निमणे मातये भरवण केले. पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केल्ल्याचे सरपंच निळकंठ नायक हाणें सांगले. कुर्टी पंचायतीच्या वाठारांतल्या जिंगडीमळ वाठारांत आदलो सरपंच गुरुदास खेडेकार हाचे बेकायदेशीर बांदकामाचेर पंचायतीन अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण बुलडोजर चलयलो. कांय दिसां फाटींच कुर्टी खांडेपार पंचायतीन कांय बेकायदेशीर बांदकामाचेर अशीच कारवाय केल्ली. म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयाक गळटी लागल्या. म्हापशा बीडीओ इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार छप्परांतल्यान पावसाचें उदक गळटा. ह्या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार उपनगर नियोजन, भौशीक बांदकाम तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां आसात. ह्या कार्यालयांत गळटी लागिल्ल्यान ह्या कार्यालयांत काम करपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्रास सोंसचे पडटात. कार्यालयांत आशिल्ले सामानूय धांपून दवरपाची तांचेर पाळी उप्रासल्या. पावसाक लागून म्हापशा बीडीओ कार्यालयाच्या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार गळटी लागल्या. ह्या मजल्यार पालवी कामगार आयुक्त कार्यालय, उपनगर नियोजन, भौशीक बांदकाम तशेंच हेर सरकारी कार्यालयां आसात. ह्या कार्यालयांत गळटी लागल्या. पावसाचें उदक कार्यालयांत पाविल्ल्यान कार्यालयांत काम करपी सरकारी कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास जाल्यात. हाका लागून ताणें कार्यालयांत आशिल्ल्या सामानाचेर प्लास्टीक धापला. गळटेक लागून लायटीची उपकरणां वापरपाक गेलो जाल्यार शॉक लागता अशें कर्मचारी सांगतात. दिल्लीकार जावं आनी कोण गोंयच्यो जमिनी कोणाकूच विकूं नाकात. शेतकी मंत्री रवी नायकान गोंयकारांक आवाहन केलां. गोंयकारांनी जमिनी भायल्या लोकांक विकल्यो जाल्यार गोंय आमकां उरपाचें ना अशें मंत्री रवी नायक म्हणटा. पर्यटकांनी गोंयांत अवश्य येवचे, सहली लेगीत करच्यो, आमची कांय तक्रार ना. त्या भायर गोंयांत बरे पर्यटक आयिल्ले जाय अशें मंत्री रवी नायक म्हणटा. भायल्या राज्यांत वाडपी प्रदुशणाक लागून भायले लोक गोंयांत जमनी घेतात. गोंयकारांनी आपल्यो जमनी सांबाळपाक जाय, भायल्यांक त्यो विकच्यो न्हय अशें आवाहन मंत्री रवी नायकान गोंयकारांक केलां.
देशातल्या इंटरनेट सेवा क्षेत्रात बेगीनूच व्हड क्रांती घडपाची शक्यता आसा. एलोन मस्क हांच्या मालकीची स्पेस एक्साची उपकंपनी स्टारलिंक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्यो बेगीनूच भारतात स्टारलाइट सेवा सुरू करपाच्या तयारेत आसा. ही सेवा फकत ₹840 प्रति म्हयनो इतल्या कमी दरात उपलब्ध जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून भारतात आता सामक्या उण्या दरात इंटरनेट सेवा मेळटली अशी आस्त आसा. ताका लागून देशातल्या इंटरनेट सेवा क्षेत्रात बेगीनूच एक व्हड क्रांती घडपाची शक्यताय आसा. एलोन मस्क हांच्या मालकीची स्पेस एक्साची जी उपकंपनी आसा स्टारलिंक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्यो आता बेगीनूच भारतात स्टारलाइट सेवा सुरू करपाच्या तयारेत आसा. ताका लागून भारतवासियांक बेगिनातले बेगीन आता इंटरनेट सेवा उण्या दरात मेळटली. पहलगाम आतंकी हल्ल्याची जाप भारतान ऑपरेशन सिंदुरा वरवीं दिली आणि ताच्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपली मायभूंय गुजरातात पयल्या फावट ते पाविल्ले आसा आणि प्रधानमंत्र्याची लोक आतुरतायेन वाट पळयताले. गुजराताच्या वडोदरा हांगासर तांच्यांनी रोड शो आयोजीत केल्लो. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयल्या फावट आपल्या मायभूंय गुजरातात पावले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या स्वागता खातीर जय्यत तयारी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. गुजरात वडोदरा हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रोड शोआत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत पयल्याच फावट आपल्या मायभूंयेर म्हटल्यार गुजरात हांगासर ते पावले आणि ह्या रोड शोआत ते वांटेकार जाले. ह्या वेळार व्हडा संख्येन लोकांची रोड शोआ खातीर गर्दी उसळून आयिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. आतंकवाद आणि पाकिस्तान विरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबोवन सिंदुराचो बदला घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयले फावट आपल्या मायभूंय गुजरातात परतले. वडोदरा हांगासर तांच्यांनी रोड शो केलो. व्हडा संख्येन लोकांची गर्दी वडोदरा हांगासर उसळून आयिल्ली. हातूंत ऑपरेशन सिंदुरात महत्वाची भूमिका बजायिल्ली कर्नल सोफिया कुरेशीचो घराबो लेगीत ह्या रोड शोआच्या वेळार हजर आशिल्लो. रोड शोआच्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोफिया कुरेशीच्या घराब्याचे अभिवादन लेगीत केले. आतंकवादी आणि पाकिस्तानाच्या विरोधात ऑपरेशन सिंदूर राबोवन सिंदुराचो बदला घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पयल्या फावट आपल्या मायभूंय गुजरात वडोदरा हांगासर रोड शोआच्या वेळार हाजेरी लायली आणि ते आपल्या मायभूंयेर परतले. ह्या रोड शोआ वेळार व्हडा प्रमाणात लोकांची गर्दी उसळून आयिल्ली. व्हडा प्रमाणात गर्देन लोकांचे आकर्शण वेधून घेतले. ह्या रोड शोआत नारी शक्तीचो एक वेगळो नजारोच हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. दोनूय सायडीच्यान तांचेर फुलांचो वर्षाव जाताना दिश्टी पडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या गाडयेंतल्यान भायर सरून लोकांचे अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्विकारले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लेगीत ह्या बायलांची भेट घेतली. त्या भायर PM मोदीन कर्नल सोफिया आणि तांच्या भावा भयणीची लेगीत भेट घेतली. तांच्या घराब्यांची भेट घेतली आणि तांच्या बरोबर भासाभास लेगीत केली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत पयल्याच फावट वडोदरा गुजरातात हांगासर आपल्या मायभूंयेचेर पावले. ह्या वेळार रोड शोआन गर्देन तांचे लक्ष वेधून घेतले. आतंकवादाच्या विरोधात भारतान आपलो वैश्वीक अभियान सुरू केला. ह्या दरम्यान बैजयंत पंगडाच्या नेतृत्वाखाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधी मंडळ आतंकवादाच्या विरोधात भारताचो पक्ष दवरपाक बरहीन हांगासर पावलो. ह्या दौऱ्याचेर असुद्दीन अव्वेसीन पाकाची नापाक हरकतीचेर उजवाड घातलो. आतंकवाद फकत पाकिस्तानांतल्यानूच येता. पाकिस्तान आपल्या अधिकारांच्या सुरक्षेची लेगीत परवा करिना. आमी आतंकवादाचो अंत बेगिनातल्या बेगीन करतले अशें तांच्यांनी ह्या दौऱ्या वेळार असुद्दीन हाणें म्हटलें. आतंकवादाच्या विरोधात भारतान आपलो वैश्वीक अभियान सुरू केलेलो आसा. ह्या दरम्यान बैजयंत पंगडाच्या नेतृत्वाखाला सर्वदलीय
प्रतिनिधिमंडळ आतंकवादाच्या विरोधात भारताचो एक पक्ष दवरपाक ते बरीन पावले. बीजेपीचो नेता दिलीप घोषान म्हटले की ओवैसी आणि अन्य विपक्षी दळांचे नेता पाकिस्तानाच्या आतंकवादी हालचाली जागा मुखार दवरपाचो यत्न करतात. ओवैसी तशेंच अन्य विपक्षी दळांचे नेता पाकिस्तानाच्या आतंकवादी हालचाली ज्यो आसा त्यो जगाच्या मुखार हाडपाचो यत्न करतात अशें बीजेपीचे नेता दिलीप घोषान म्हटले. तांच्यांनी म्हटलें की जर आमी एकजूट रावले जाल्यार आमकां कोणूच थांबोवपाक शकना, आमकां कोणूच हरोवपाक शकना. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाले त्या वेळार भारत 9वी सगळ्यात अर्थवेवस्था आशिल्ली. मोदीच्या नेतृत्वा खाला आमचो देश सगळ्यात फुडें पावला आनी सगळ्या मुखार एक आदर्श दवरला अशें तांच्यांनी म्हटलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 3 दिसाच्या महाराष्ट्र दौऱ्याचेर आसात आनी ते नागपूर पावले. आयतारा राती नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्ड्याचेर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे स्वागत केले. सध्या ते महाराष्ट्र दौऱ्याचेर आशिल्ले त्या वेळार ते नागपुरात पावले. नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्ड्याचेर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें गृहमंत्री अमित शहांचे स्वागत केले. सध्या ते महाराष्ट्र दौऱ्याचेर आसात. गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्र दौऱ्याचेर नागपुरात पावले जाल्यार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला 2 दिसाच्या झारखंड दौऱ्या दरम्यान रांची हांगासर पावले. रांचीचे भगवान बिरसा मुंडा एअरपोर्टाचेर रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ आणि हेर फुडाऱ्यांनी लोकसभा अध्यक्षाचे जोरदार स्वागत केले. ह्या दरम्यान तांच्यांनी रांचीचे ओल्ड जेल वाठारांत तयार केल्ल्या भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालयाचो दौरो केलो. तशेंच थंय स्थापीत केल्ल्या भगवान बिरसा मुंडाच्या प्रतिमाचेर फुलां हार घालून तांचे नमन केले. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला सध्या झारखंड दौऱ्याचेर आसात. ते रांची हांगासर पावले आनी रांची हांगासर भगवान बिरसा मुंडा एअरपोर्टाचेर रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ आनी हेर फुडाऱ्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांचे जोरदार स्वागत केले. तामिळनाडूची राजधानी चेन्नय हांगासर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी बोट रॅली काढली. ही बोट रॅली कासिमेदू दर्या देगेवयल्यान काडिल्ली, जातूंत व्हडा संख्येन भाजप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी भाग घेतिल्लो. रॅलीच्या वेळार कार्यकर्त्यांनी हातांत तिरंगा घेवन भारत माता की जय आणि वंदे मातरमाचे नारे लायले. रॅलीच्या वेळार कार्यकर्त्यां मदीं देशप्रेमाची एक भावना दिश्टी पडली. तामिळनाडूची राजधानी चेन्नईत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ही आगळी वेगळी बोट रॅली काढली. ही बोट रॅली कासिमेदू ह्या दर्यादेगेवयल्यान काडिल्ली, जातूंत व्हडा संख्येन भाजप पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन भाग घेतिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. हातांत तिरंगा घेवन भारत माता की जय अशी तांच्यांनी घोशणा दिली. देशांत ह्या वर्सा मॉन्सून आपल्या थारावीक वेळाच्या आदींच हाजेरी लायली. दिल्लीत पावसान जोरदार हाजेरी लावन एका रातीत सगळे रस्ते आनी वाट्यो उदका पोंदा घातल्यो. ही स्थिती दिल्लीच्या ITOतली. पावसान भरिल्ल्या उदकाक लागून दिल्लींतल्या लोकांक येरादारीच्या आडमेळीचो सामनो लेगीत करचो पडलो. जनजीवन विस्कळीत जाल्ल्यान सगळे जाग्यार घालपाचें काम प्रशासनान झुजा पावंड्याचेर चालू केलें. दिल्लींतल्या ITOत मुसळधार पावसाक लागून रस्ते आनी वाटो उदका पोंदा गेल्यो. पावसान भरिल्ल्या उदकाक लागून लोकांक येरादारीच्या आडमेळीचो सामनो लेगीत करचो पडलो.
गुवाहाटी हांगासर सोमारा सकाळी वातावरण अचानक बदलले. शहराच्या मुखेल आकर्षणांतल्यान निलांचल दोंगर, जे कामाख्या मंदिराक लागून धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांक लागून महत्वपूर्ण क्षेत्र आसा, ते भरून आयिल्ल्या काळ्या ढगांनी लिपलेले दिसपाक लागले. आणि हो नजारो पळोवपा सारको आशिल्लो, तशेंच लक्ष वेधून घेवपा सारको आशिल्लो. सकाळच्या 7 वरांपासून दोंगरांचेर काळे ढग दाटून येतानाचे चित्र हांगासर दिश्टी पडले. दोंगरांचेर तयार जाल्ले हे प्राकृतीक दृश्य मनमोहक आशिल्लेच, त्याच वांगडा जोराच्या वाऱ्यान हलक्या हलक्या पावसाची बरसात आनीक रोमांचीत करताली. गोंय डेंटल कॉलेजीच्या चलयांच्या हॉस्टेलांत चोरयां वचून चलयां न्हातानाचो व्हिडिओ रेकॉर्ड करपाच्या धक्कादायक प्रकाराक लागून डेंटल कॉलेजीत एक व्हड बोवाळ पडलो. ह्या घडणुके उपरांत हॉस्टेलाच्या सचिवान विद्यार्थ्यां आड आक्षे पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. ही धक्कादायक घडणूक 19 मेच्या राती घडिल्ली खंय. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावित विद्यार्थी डेंटल कॉलेजीच्या हॉस्टेलांतूच रावता. 19 मेच्या राती ताणें चलयांच्या हॉस्टेलाच्या पयल्या माळ्यावयल्या बाथरुमांत वचून ती न्हातानाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ल्याचें आयकुपाक येता. ह्या प्रकाराक लागून हॉस्टेलांतल्या चलयांच्या सुरक्षेविशीं प्रश्नचिन्ह उप्रासला. आक्षेप पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. पर्येची आमदार देवया राणे हाणें होंडा ट्रान्सफॉर्माचेर शॉक लागून मरण आयिल्ल्या चंदू गांवकर हांच्या घराब्याक भेट दिली आनी 7 लाख रुपयाची आर्थीक मजत केली. तशेंच चंद्रूच्या बायलेक सरकारी नोकरी दितले अशें आश्वासन लेगीत ह्या वेळार पर्येची आमदार देवया राणेन दिली. देवया राणे हांणी तांच्या घराब्याची भेट घेवन तांचें सांत्वन केलें. तशेंच सरकाराच्या वतीन दिल्ले 7 लाखांच्या मदतीचो धनादेश तांच्यांनी घराब्या कडेन सुपूर्द केलो. ह्या वेळार देवया राणे हाणें म्हटलें की चंद्रू गांवकर हे मेहनती आनी कश्टाळू आशिल्ले. तांच्या निधनाक लागून तांच्या घराब्याचेर एक संकट उप्राशिल्लें आसा. आमी तांचें दुख्ख समजुपाक शकता अशें आमदार देवया राणेन म्हटलें. आडवेळ्या पावसाक लागून आमठाणे धरणाच्या उदकाची पातळी साधारण 1 मीटर वाडिल्ली आसा. आडवेळ्या पावसाक लागून सध्या आमठाणे धरणांत साळ बांदांतल्यान उदक सोडप बंद केलेलें आसा आनी आमठाणे धरणाची जी उदकाची पातळी आसा ती साधारण 1 मीटर वाडिल्ली आसा अशें कळटा. आडवेळ्या पावसाक लागून आमठाणे धरणाच्या उदकाची पातळी वाडिल्ली आसा. पावसाक लागून सध्या आमठाणे धरणांत साळ बांदांतल्यान जे उदक सोडटात ते उदक सोडप बंद केलां. गोंयांत पावसाळो सुरू जावच्या पयलींच विक्रमी अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. अंदू 9.83% म्हळ्यार 484 मिलीमीटर अवकाळी पावसाची नोंद जाल्या. गोंयभरच्या हवामान केंद्रांनी 250 मिलीमीटरा परस चड अवकाळी पावस पडला. असो पावस फाटल्या 2 ते 3 दशकांत केन्नाच पडूंक ना अशें NIOचे आदले शास्त्रज्ञ डॉ. M.R. रमेश कुमार हाणें सांगलें.